राज्याभिषेक दिनाच्या निमित्तान त्यांनी आज माशेलकरांनी सगळ्यात मोठी 21 फुटी छत्रपती शिवाजी महाराजांची उभी मूर्ती घातली, त्याबद्दल हांव तेचें खूब खूब अभिनंदन करता. किरण नाईक आमचो बाप नाना बाप हांच्यांनी हो सगळो आनी आमचो आमदार बाप दाजी साळकर हांचे खूब खूब अभिनंदन. मुरगांवकारां खातीर खरें हो सुवर्ण अक्षरान बरोवपा सारको दीस आसा. आज छत्रपती शिवाजी महाराज तांकां आमी सगळे आदर्श मानतात, दैवत मानतात. अशें छत्रपती शिवाजीचो महाराजांचो आज सगळ्या जगातलो लांबायेन मूर्ती आज हांगा अनावरण जाता तेन्ना उमेद जाता. आनी आज आमी मुद्दम ह्या क्षणाक जेन्ना CM आशिल्लो तांकां सांगलां, विनंती केल्या की शिवाजी महाराजांचेर तांचे जिवनशैलीचेर तांचें एक चारित्र्य तांची एक प्रदर्शनी हांगा करची, जाणे करून मुरगांवकारांचे सगळीं जी भुरगीं आसा तांकां इतिहास कळचो. आज आमच्या भुरग्यांक शिवाजी महाराजा बद्दल तितलो इतिहास खबर ना, तो इतिहास कळचो म्हणून अशी प्रदर्शनी हांगा घडोवन हाडची अशें आमी मागला CM कडेन. प्रत्यक्षात तुम्ही पळयलात खरेंच बरो जालो आनी प्रेजिडेंटीन सांगप बरो जालो जाल्यार कंट्रोवर्सी येता, खरोच बरो जालो. आनी म्हाका एक्सपेक्टेशन नाशिल्ले इन शॉर्ट टायम this is possible. But all my members, ladies members, joint members, managing committee members and the friends of Vasco, Murgaon, Kuttal, even Kuttali members like our Borkar Sahib also came. They really came in large numbers. Therefore, this program became surely, कित्याक हांव एक्झाम्पल दिता म्हज्या नातवाचें. हांवें ताका सहज विचारलें, अरे तुम्हाला काय शिकवतात शिवाजी महाराजाबद्दल? ते म्हणाले काय पुस्तकच नाही लावलं आम्हाला. ओ दॅट मीन्स दे आर सेइंग दॅट एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज टोटली नॉट गिविंग एनी सपोर्ट फॉर शिवाजी महाराज इन गोवा. दॅट्स वॉट आय फील. थँक्यू सर. आमचो ऐतिहासिक क्षण की जगातली सगळ्यात उभी छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्तीचें अनावरण हे आज आमच्या संभाजीनगर मुरगांव ह्या गावात जाल्लें आहा. एक अभिमानाची गोष्ट ते बी आज छत्रपती शिवराज्य अभिषेका दिसा जाल्ली आसा आनी ते बी गोंयच्या मुख्यमंत्रीच्या हस्ते आणि मुरगांव हिंदू समाजाचे अध्यक्ष श्री नारायण बांदेकर यांच्या दोघांच्या हस्ते जाल्ली आहा. छत्रपती महाराजांची मूर्ती म्हटली फक्त देखावा पुरती नाही की महाराजांचे मूर्तेक पळोवन सगळ्यांनी आपल्या जीवनात प्रेरणा घेवची आणि आपल्या जीवनात ती गोष्ट आचरण करून घेवची. छत्रपती शिवाजी नावाचेरूच एक उल्लेखनीय आसा. शिवाजी, शिकायचं, वागायचं आणि जिंकायचं हे 3 गोष्टी प्रत्येक व्यक्तीन जर आपल्या जीवनात आचरण करून जर घेतले जाल्यार खंयचोय व्यक्ती शून्यासून विश्व घडोवंक शकता. आमच्या सगळ्या अख्ख्या मुरगांवच्या तालुक्याचे लोकांक तशें अख्खे गोंयकारांक आमचे गोंयांत धाकटुलें आमचें गोंय तेजे भितर येदी व्हडली मूर्ती, टॉलस्ट मूर्ती इन द वर्ल्ड पूण आयज उबी जाल्लेली आसा, हेजें इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा. आनी तेच्या लागून आयज आमकां मुद्दाम आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर येवन हांगा इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा. आनी हे आख्खे श्रेय जावन वयता आमचे जे हिंदू समाजाचे जे अध्यक्ष आसा बाब नाना बांदेकर ताका वयता की ताणें खूब वर्सां जालीं मेहनत केला, त्रास केला की आमी स्वता पळयला की आमीय मुरगांव हिंदू समाजाचे मेंबर आसा. सो आसल्या कारणान आमी पळयला कशें ताणें त्रास करून वावर करून आयज ताणें येदो व्हडलो फंक्शन घडोवन हाडलेलो आसा. तशेंच तेजे श्रेय तेजे आख्खे कमिटीक वयता. आयज एक मोठे अभिमान दिसता की आमच्या एक मुरगांव तालुक्यान येदी व्हडली शिवाजीची मुर्ती उबी जाल्या. त्याच प्रमाणे हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हाज्या भाशणान सांगलेलें आसा की तशेंच आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सड्या भागान एक असो इतिहासीक किल्लो आसा आनी त्या किल्ल्या भितर एक भुयार आसा व्हडलें. ती एक हिस्ट्री आसा त्या भुयाराची. ती भुयार डायरेक्टली एक फोर्ट आसा, 2 किल्ले आसा शामबाटान धाकटेचे, ते किल्ल्या कडेन पर्यंत पावताले म्हणून अशें आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. सो हांवें आयज CMाक रिक्वेस्ट केलेलें आसा की तेचें रिस्टोरेशन जावचें म्हणून त्या फोर्टाचें. मेन म्हटल्यार ते आमचे एमपीटीन जो किल्ल्याचो भाग आसा पळय तो सगळो तेंच्यांनी अडप केलेलो आसा आनी आमकां लोकांक थंय किल्ल्या कडेन वयपाक वाट ना. गाडी घेवन वयता जाल्यार गाडी सुटना. सो तेंच्यांनी सगळें ते आपल्या अंडर ताब्यान घेतलेलें आसा. सो ते CMाक सांगलेलें आसा की तेजेर लक्ष घालून ते लोकांक एक बाबा थंय वयपाक वाट जावं आनी तो किल्लो रिस्टोर जावचेची गरज आसा. आनी तेजी जे भुयाराचे इतिहास आसा पळय ते लोकांक सगळ्यांक जाणून जावचें आनी तो एक पॉयंट जावचो, टुरिजम पॉयंट जावचो. कित्याक तेजो एकटो मुरगांव तालुक्यान तो एकूच किल्लो आसल्या कारणान एक आनी तेजो व्यू जो आसा टोटल एरेबियन सी, टोटल पोर्ट दिसता, तो एक बेस्ट टुरिजम स्पॉट जावंक शकता. आनी जर तो टुरिजम स्पॉट जालो जाल्यार आमच्या सड्याकारांक तशेंच आमच्या मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक ताचो खूब फायदो मेळटलो. थंयसर तांकां थोडी आमदनी जातली, ते 4 पयशे तांकां मेळोंक शकता. सो हेच्या लागून आयज हांवें हांगा उलोवप केल्लेलें आसा आनी आश्वासन दिल्लेलें आसा चीफ मिनिस्टरान
कित्याक एक कमिटीच्या अंडर ताणें आमकां सांगलेलें आसा की बाबा हे आमी करून घेवया म्हणून.